आदलो वित्त सचिव दौलत हवालदारांची गोयचे नवे राज्य आयुक्तपदी वेंचणूक जाल्या। फाटली कांय दिसा सावन तांच्या नांवाविशीं चर्चा सुरू आशिल्ली, पूण 16 ऑगस्ट दिसा दौलत हवालदारांच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जालो। अरुणाचल प्रदेशांतल्यान बदली जाल्ले हवालदार हे गोयचे वित्त सचिव म्हणून काम करतले। फाटले कितलेशेच म्हयने जाले गोयचे निवडणूक आयुक्त पद जे आसा ते रिते आशिल्ले आनी ह्या पदाचेर निवृत्त IAS अधिकारी दौलत हवालदार जे फायनान्स सेक्रेटरी फायनान्स सचिव म्हणून सुद्दां तांणी काम पळयलां तांची नेमणूक जातली अशी चर्चा आशिल्ली आनी ही चर्चा नेमकी खरी थारल्या आनी आयज पंचायत सचिव सिद्धी हळर्णकार हांणी आदेश काढला जातून ह्या आदेशा भितर दौलत हवालदार हांची गोंयचे नवे राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून तांची अधिकृत रित्या तांची नेमणूक जाल्ल्याची घोशणा जाल्ली आसा। दौलत हवालदार जे आसात ते प्रशासकीय सेवे मधले एक ज्येष्ठ असे अधिकारी आशिल्ले, तांकां बरोच एक्सपिरियन्स आसा, बरोच अनुभव आसा। फायनान्स खातें सुद्दां तांणी फायनान्स सचिव म्हणून बऱ्यापैकी सांबाळिल्लें आसा हाचे पयलीं। सो दौलत हवालदार हांची नेमणूक जी आसा ती जाल्ल्या कारणान आतां खंय तरी राज्य निवडणूक आयोग जो आसा ताचे भितर एक नवी उर्जा येतली आनी तांचे जे फुडलें काम जे आसा ते बऱ्या प्रमाणात आनी गतिमान जातले आनी अनुभवी असो अधिकारी जो आसा तो ह्या पदाचेर त्याची नेमणूक जी आसा ती जाल्ली आमकां दिश्टी पडटा। सो आतां अधिकृत रित्या दौलत हवालदार हे केन्ना ताबो घेतले ते पळोवचे पडटले, पूण आयज तांची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून तांच्या नियुक्तीची घोशणा जी आसा ती जाल्ली आसा।